नमस्कार इस टिस्टिनेनो हांव मसियाना रॉड्रिक्स आरजे रॉक वाचाचे कोंकणी उलोय लंडन फुलोय आवाज 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK कम्युनिटी रेडिओ कार्यावळींत तुमचे खातीर म्हजी 7वी कविता सादर करता। इश्टानो, ह्या कवितेंत कवयित्री सांगूंक सोदता की कसलेय परिस्थितींत जावं मनशान आपल्या जिविताची वाट चलतना बरें करीत रावूंक जाय, कारण मनशाची कर्तुबां हीच संवसारांत ताचो छाप सोडटात। तर आयकात म्हजी कविता चंद्रिमा चान्ने शिपीत वच। चंद्रिमा चान्ने शिपीत वच। सुर्यान तुका तेज दिला दगदगतें खरें, पूण सैमात तुज्या तुवें तें करून तुज्या वृत्तीचें पृथ्वेक दिला फुक्या देणें तुजें शीतळ चान्नें। तेन्ना हे चंद्रिमा चोरांच्या मनांत चान्न्याचो दुबाव म्हूण तूं खांचवें नाका, कुपांनी लिपू नाका। चान्ने शिपीत वच ए चंद्रिमा, चान्ने शिपीत वच। मोहिमा तुजी फांकल्या रानां वनांत थंय पिठावरी चान्ने धीर भरता सावजांत। तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांत गाजता संगीत मळबाच्या माटवांत रंगल्यात राती तुज्या शीतळ चान्न्यांत। तेन्ना हे चंद्रिमा शारांतलो जग पळोवन तूं निर्शें नाका, आकूळ पिकूळ जावं नाका। अडेचो जेन्ना ना जातलो उजवाड घडटलो ताका तुजो साक्षात्कार। म्हणूनच ए चंद्रिमा तूं चान्ने शिपीत वच, ए चंद्रिमा चान्ने शिपीत वच। चान्ने फकत तुजेंच ए चंद्रिमा, मात पृथ्वीर तें फांकलां। सर्वांनी तें चाखलां, मात तुज्या वांट्याक ना। तरी सुद्दां ही चंद्रिमा तुज्या चान्न्यांत जागतात कवी मनां, मोगी काळजांक फुट्टात पाखां। आपल्या चंद्रिमा माची तुस्त गितां आंगणांत खेळत फुडत गायत पोरां। हें सूख पुरो ना तुका? म्हणूनच हे चंद्रिमा वाट तुजी चलतना चान्ने शिपीत वच, ए चंद्रिमा चान्ने शिपीत वच। देव बरें करूं।